आयज विशय प्रेस कॉन्फरन्साचो आनी आमकां हे घेवचें पडलें कित्याक आनी तें बी ऑन अर्जंट बेसीस की आमचो चीफ मिनिस्टर सिंधुदुर्गाक गेल्लो आनी थंय कितें फंक्शनान ताणें कितें थोडे स्टेटमेंट जे केले जे आमचे गोंयचेर इट रिफ्लेक्ट्स व्हेरी बॅडली. हाचे पयलीं ताणें एज युजल हॅबिच्युअल ऑफेंडर म्हणटा पळय तशें कितेंय उलयता विदाउट डुईंग ग्राउंड वर्क विदाउट एनी प्रॉपर नॉलेज एंड बॅकग्राउंड ऑफ दॅट पर्टिक्युलर सब्जेक्ट एज युजल खालूय तशेंच केलें ताणें. सिंधुदुर्ग गेलो आनी 3 विशयांचेर तो उलयलो. पयलें म्हळ्यार संपूर्ण गोंय म्हणपा लागलो जावपाचें ना. आमकां सगळ्यांक याद आसा 1 वर्स पयलें जेन्ना हें पॅन्डेमीक स्टार्ट जालें आमचो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदीन एक आवाज दिलो, एक उलो मारलो की आमी आत्मनिर्भर भारत करया. आनी त्याच टायमार आमच्या सरकारान अंडर डॉक्टर प्रमोद सावंत ताणी एक स्लोगन दिलो आत्मनिर्भर भारत आणि स्वयंपूर्ण गोंय. आणि कितलेशे स्किमी अनाउन्स केले अग्रिकल्चर सेल्फ सस्टेनन्स वी विल गो बॅक टू आवर रूट्स. तुमकां खबर आसा खुबशे लोकांनी एक स्टेप घेतलो की हय आमी आत्मनिर्भर जावया, आमी गोंय स्वयंपूर्ण करया, सेल्फ सस्टेनन्स करया, आमी कोणाचेर डिपेंड जावचें न्ही. कित्याक त्या टायमार भाजी पालो येवपाचें बंद जाल्लें, आमचे प्रोविजन्स येवपाचें बंद जाल्लें तेन्ना आमकां कळून आयलें दॅट वी आर डिपेंडंट ऑन अदर रिजन्स वीच कॅन बी रिवर्स्ड एंड वी कॅन बी सेल्फ सस्टेनन्स. आतां तूंच वेता सिंधुदुर्गाक आनी सांगता वी कॅन नेवर बी स्वयंपूर्ण म्हण. इट इज सेल्फ डिफिटींग, सेल्फ कॉन्ट्रडिक्टिंग and demoralizing to the people and the youth who said hय आम्ही स्वयंपूर्ण जाऊया. तू हेड ऑफ द स्टेट तूच सांगता इट इज नॉट पॉसिबल म्हणून. व्हॉट इज द स्पेशल लव फॉर सिंधुदुर्ग. आम्ही विचारूंक सोदली ना तुझे कितें प्रॉपर्टी बिपर्टी कितें गेल्या बट तूं थंयच रावूंक सोदता तांचेर डिपेंडंट. दुसरो विशय म्हळ्यार मोपाचो. तो म्हणटा मोपा आयल्यार तुमकां म्हणटा टुरिजमाक फायदो जातलो. कितें पिशापणां उलयता. यू आर गॉन टू सिंधुदुर्ग एंड यू आर नॉट अवेर दॅट देर इज सिंधुदुर्ग एअरपोर्ट वीच इज नोन एज चिपी एअरपोर्ट. थंय एनी टायम ऑपरेशनल जावपाचो आसा म्हूण फ्लायट देंवले, टेस्ट जाले सगळे. इट इज जस्ट मॅटर ऑफ टायम. दे आर मुव्हिंग फास्ट फॉरवर्ड फॉर द टुरिजम. आनी तूं सांगता मोपा एअरपोर्टाचें उलयता थंय तुमकां फायदो जातलो म्हूण. तूं फक्त तांच्याच फायद्याचें उलयता. लास्ट पार्लमेंटरी इलेक्शनान कॅम्पेनिंगान गेल्लो थंय म्हणटा सगळे तुम्ही गोंया या आपूण तुमकां जॉब दिता. अरे आमचे यूथ खंय वेतले. आमचे यूथ अनएम्प्लॉयड आसा तांचे चिंतीत ना. फक्त मोग थंयसर भुमिपुत्र ते. आनी थर्ड इशू काल उलयला तो जीएमसीचे. जीएमसीन आयज तुमकां खबर आसा कोणूय वच आमचे गोंयकार गरीब लोक वेता थंय जमनीर दवरलेले आसा तांकां स्ट्रेचराचेर बेड ना म्हूण. आनी तूं तांकां सांगता कम यो गोंया यो तुमकां जीएमसी फूल फेसिलिटी दिता म्हूण. मात्तूय तुका गोंयचो मोग ना. सारकेंच विकून दिले. आमची जमीन दिली, आमचे दर्या गेले, पणजे विकून दिले कासिनो. आतां मोपाय वेता. सगळी आमच्या शेतकामत्याची जमीन व्हेली तुमी. आतां सद्या ते मेजर पोर्ट बील ताका सांगुल्लें आमी 13 तारखेर ऑक्टोबराचे पर्सनली की ते बील इंट्रोड्यूस केलां ते एमेंड करपाक लाय. पास करूंक दिनाका. ताका खबरूच नाशिल्ली. पास पासून जालें आतां दोनूय लोकसभा राज्यसभा इज गोइंग टू बी एन एक्ट. आनी आतां कोस्टल झोन मॅनेजमेंट प्लॅन आयला तातूंत दाखयला होल कोस्ट लायन इज अंडर एमपीटी ज्युरिडिक्शन. आमच्या गोंयकारांक हक्क आसतना बिचीर वचपाक दर्यान देंवपाक इट हॅज कम इन ब्लॅक अँड व्हाईट. कोस्टल झोन मॅनेजमेंट प्लॅन इट इज शोईंग एज एमपीटी ज्युरिडिक्शन. सगळे तर तूं येता दीस इज द विकस्ट चीफ मिनिस्टर एवर इन द हिस्ट्री ऑफ गोवा. तूं कदेल सांबाळपाक सारकेंच विकून दिता. ते कोण येतात ते दिल्लीच्यान ते कंट्रोल करतात. येस सर 3 बॅग्स फूल म्हणून हे काडला. हाचे फुडें तुमकां भितरली सारकी म्हायती दिवपाक आनी कशें आमचेर इम्पॅक्ट जातलो आय रिक्वेस्ट श्री स्वप्नेश शेल्लेकार हाचेर उलोवपाक.
आमचो मुखेलमंत्री बाब प्रमोद सावंत फाटले 2-3 दिसां पयलीं सिंधुदुर्ग जिल्ह्यान गेल्लो सावंतवाडीक आसतलो तो. थंयसर तेंचे फिशरीज फेस्टिवल आसलेलें, थंय पार्टिसिपेट जावपाक गेल्लो. ज्या कोणें तेजें भाशण आयकलां थंयसरले तांकां दिसतलें आनी तांकां कळपाक जाय तो कितें उलयतालो तो. होच मनीस जो हांगासर सांगतालो स्वयंपूर्ण गोंय म्हणून, आत्मनिर्भर भारत आनी स्वयंपूर्ण गोंय, हे जे तेणी स्लोगन दिल्लेले ते आमच्या गोंयच्या मुख्यमंत्र्या सारकेच नांवा पुरतेच आसलेले. आनी हेणी स्वताच्याच तोंडान थंय वचून सांगून दिले की आमी कितलोय प्रयत्न केले म्हणून स्वयंपूर्ण कशेंच जावचें ना, आमकां तुमचेर निर्भर रावचेंच पडटलें म्हणून हो थंय सिंधुदुर्गाक वचून त्या लोकांक सांगता. हेजें भाशण आयकून म्हाका तर एक अशें दिसून येयलें की हेका आतां कळलेलें आहा की हो आनी गोंयान कसोच परत निवडून येवपाचो ना म्हणून आपले प्रचाराची थंयसर तयारी करतालो असो दिसलें म्हाका. नाल्यार असले नाकारलेले थंय वचून उलोवपाचें कारण कितें? तूं हेड ऑफ द स्टेट आतां, तूं स्वयंपूर्ण भारत म्हणून सांगता, तुजी स्कीम तुकाच विश्वास ना तुज्या स्किमीचेर. तूं लोकांक मान म्हणून सांगता आनी स्वता असले कितें नाकारलेलो वचून थंय उलयता. तर हेज्या फाटल्यान एक कारण आसूं शकता. एक तर तो आतां थंयसर आपली इलेक्शनाची तयारी करता, किंवा तेणी भितरल्यातल्या भितर आतां मानलेलें आसा की गोंयान शेतीच्या जाग्यांचेर हेंच्यांनी 16B रिजनल प्लॅन हाडून सगळी शेतीची जमनी आसा त्यो आतां कन्स्ट्रक्शन येवपाचें आसा. दर्या वेळ एम्पिटीक सुवादीन केल्लेले आसा. तर गोंयकारांक उरतलें कितें? उगयतले खंयच्यान, नुस्तें खंयच्यान येतले? ब्लू रेवोल्युशनाच्या वचून तो सिंधुदुर्ग उलयता. अरे गोंयान तुज्या दर्या हांगासर एम्पिटीच्या ज्युरिडिक्शनान गेले, नॅशनलायजेशन जालें रिवर्स आमचें, तेजेर तुवें एक्शन घेवंक ना, तेजेर कोलो कसो उग्गी रावलो. ह्या कारणाक लागून तुका दिसपाक लागला आतां स्वयंपूर्ण जावचें ना गोंय म्हणून? सरळ कितें तें सांग न्हू. अख्ख्या गोंयाक आपले कार्यकर्ते समजता मुर्खान काडपाक. BJPच्या कार्यकर्त्यांक मुर्खान काडटा, तांकां काडीत रावा तुमी. आमी कितें म्हटलां ते तुमच्या आयकता आनी मुर्ख खंय नंदीबल खंय मान हालयतात, प्रश्न विचारप ना. जीएमसी अरे तुमी गोंयकारांक बांदला काय तांकां आमंत्रण दिवपाक गेल्लो? कित्याक गेल्लो कित्याक थंय जीएमसीचो विशय काडपाचें कारण कितें? तिसरो विशय जसो कॅप्टनान सांगला, मोपा एअरपोर्ट खंय सिंधुदुर्ग जिल्ह्यान पर्यटन वाडोवपाक लागून खूब हातभार लायतलो खंय. अरे 60 किलोमिटरा भितर थंय चिपी एअरपोर्ट येता. चिपी एअरपोर्ट जातलो, फंक्शनल जालोच तो, जाल्ल्याच्याच हिशोबान आहा. ते 60 किलोमिटरा भितर जेन्ना चिपी एअरपोर्ट येता, मोपा एअरपोर्टाची गरज ना. तरी आसतना तूं थंयसर वयता आनी मोपा एअरपोर्टाच्या गाराणें घालून येता. बरें व्हडले उलयले म्हणून जायना तें. तोंडाची बातां आनी भीक मागून खाता तसली परिस्थिती जाल्ली आहा. भीक मागून सेंटरा कडल्यान तुमी पयशे घेतात. वयता आनी व्हडली शाणपणां सांगून येता लोकांक. चिपी एअरपोर्टा कारणाक लागून मोपा एअरपोर्टाची गरजूच ना. 60 किलोमिटरा भितर पडटा. जो ते फायदो जातलो म्हणून सांगतालो मोपा एअरपोर्टाचो सिंधुदुर्गाक न्हू, एक्चुअली एक्झॅक्टली ऑपोजीट आहा. चिपी एअरपोर्टाक लागून गोंयाक फायदो जावं शकता, नॉर्थ गोंयाक फायदो जावं शकता. पेडणे आनीक एअरपोर्ट हाडपाची गरज ना. ते सगळ्यांक हरशी खबर आहा. मोपा एअरपोर्ट तुमी जाग्यांचो वेव्हार, रियल इस्टेट हे जे फ्रॉड केल्लेले आसा पळय ताका लागून केल्लेले सगळ्यांक खबर आहा. तूं वचोन सांगता आपूण कुण्ण्या डेरी घातला. तूं स्वयंपूर्ण गोवा न्हू, स्वयंपूर्ण सावन जाल्लो आसा. म्हटल्यार आनीक 3-4 पिळगेक तुजें काम करपाची गरज पडची ना. हे तुवें स्वयंपूर्ण स्वताक लागून करून थेयल्लेलें आहा, हें आमकां खबर आहा. पूण तें गोंयाचें नांव थंय तेकोवंक नाका. स्वयंपूर्ण सावंत म्हणून सांग, गोंय म्हणून सांगूं नाका. जेन्ना तूं सांगता आपूण थंयसर कुण्ण्या डेरी घातला, इतलें दूद पावयता, तितलें दूद पावयता, थंय वचून हें सांगपाचें आपूण दोड्या मार्गार इतले एकर जागो घेतला, गोंयान इतलो एकर जागो घेतला, अशें करून आपूण स्वताचो फायदो करून घेतला, मुखेलमंत्री जातो कोण हें कित्याक सांगूं ना? त्यो बडायो मार मरे थंय वचून. तूं गोंयचो मुखेलमंत्री न्हू, गोंयचो मुखेलमंत्री. आपल्याच स्किमींचेर तुका विश्वास ना आनी थंय वयता आमकां नेबरींग स्टेट्सांचेर कशें करून डिपेंडंट रावचेंच पडटलें म्हणून सांगता. मागीर स्वयंपूर्ण गोंयाचे हांगासर कोणाक मुर्खान काडटात तुमी? मातशें तरी ते खुर्चेक तरी मातसो मान दवर. तुका जशें आतां लोक कितें म्हणपाक लागला पळय, ते बेश्टे ते खुर्चेक बेश्टे नांवां नाका. कृपा कर आमचेर आनी गोंयचेरूय. देव बरें करूं.
कितें विचारपाचें बीन आहा तुमकां तर विचारूं शकता. फुडली कारवाई कितें? आतां लोकांची कारवाई आसपाक जाय सांगपाचें म्हटल्यार कितले म्हणून सहन करतले आज ते तुमकां मुर्खान काडटात समोरा समोर आनी तरी कळना तुमकां अशें कशें जातलें. झेडपी इलेक्शनाचे निर्णय घेतला आनी म्हणपाक लागलो आपल्याक आतां सगळे प्रकल्प करपाक आपूण मोकळो. हे उदाहरण दिवपाचें म्हटल्यार तूं वयता टू व्हिलराचें लायसन काडपाक आनी लायसन मेळटकूच आतां आपूण ट्रक चलयतलो म्हणून सांगता. जर हो हिशोब आहा जाल्यार लोकां कडेन मागता म्युन्सिपाल्टी इलेक्शनान हांकां आपलो जागो दाखोवपाचो.